तुका सुमियान जेजू लुका सुवांजेल वेकणीचो वावसवर वळ 1:10 तो येरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतालो. थंय जक्केव नांवाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुंदीच्या रुखार चडलो. कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय. जाकेव सरारान देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. जाकेव सकाळां उजेर उबो रावन म्हणलो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक हांवें कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाठी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घरा बादशावी आयल्या, कित्याक ओय अब्राहमाचो पूत निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बादशाव करूंक म्हूण आयला. म्हज्या भाव भयणीनो, आमची पातकां आमी वळखुया, अस्कतकाय आमी वळखुया. आमच्या सरू स्वार्थ अहंकार मसूर गर्वातावन भ्रष्टाचारातावन भायर येवया. जेजूच्या मुखामळ आमी पळोवया. आज पिडे शिडेंत उडवळच्या सगळ्यांक जेजू गूण करून दी. जाका बरी कोणू आशेव नासा की राखो नासा की तांची काळजां मनां परिवर्तन करून दी. ह्या सगळ्या संवसाराचें रूप तो नवें करून दी. हर एक व्यक्ती पवित्र आत्म्यान बरोवन दीत. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पिडा शिडा अंकर बनपस बंदोडे बांदून मोनू उलपाणून दिता. टच नॉट हील फॉर युअर ग्लोरी. आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दियेसीस.